सुरुवातीक गीत घेऊया 826 पेज 13 826 बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोनिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय बोध दिवया, जेजूचे गोवाय जावया. देवाची शिकवण जिवितांत नवी दिशा दिता. दर एक कुटुंब जावन आसा मुळावी शाळा, जंय मनशाची वाड जाता आनी मनीस सगल्या वाटांनी ग्रेस्त जाता. जेन्ना दुसऱ्याच्या जिवितांत आडखळी येतात, दुबाव उप्रासतात, तेन्ना तांकां बरी बोध दिवंक आनी तांचें जिवीत परत निटायेर हाडून आयचो सेवादोर आमकां हुस्कायता. जेजू वेता थंय दुसऱ्यांक बरी बोध दिवंक वावुरलो आनी आमकां एक नमुनो जालो. पवित्र पुस्तकाच्या तत्वां मुल्याच्या आनी क्रिस्ती शिकोवण्याच्या आदारान आमी सदांच दुसऱ्याक बरी बोध दिवंक तांकां जेजूशी लागीं हाडून आनी समाजांत आमी ताचेच गोवाय जावन बापाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. आयचे मीस आमी फिरगेंबाट हांगासर रावतले थोडे घराबे आनी रावता वाडो हांगा रावतल्या घराब्या बसवात भेटयता. सायबीण मायन दर एकल्याचेर आमच्या घराब्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तेच बरोबर दिनवासणीच्या मनान भेटयता डेनियल डिसूज आनी घराबो, फ्रांसीस ग्रेशियस आनी घराबो, तसोच आयज जोल दिसपाळटा फ्रांसीस कामिलो आनी कोण मागूंक लायता वावर बंद बसोर. ही सगळीं ते मनान धरून ही मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया. देव जाणवाय, देव बोध घेवंक आनी हीच बोध आमी दुसऱ्यांक वांटूंक ताचो विशय आमकां उगडास करता. देवाचे जाणवायेन वाडोवंक आमी हेंच मौन आनी काळीज दर एकल्याक आमकां मागुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाची आनी एकामेकाची बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर बलिदा देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट गजालींनी बरेंच हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच सांगपाक बरें सगळ्या गरजांक आनी वखदांक आनी तुमकां बाबा म्हणून तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पुलिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Pratuja, sorves poradeva, bobagiu nakvar maik, amias moktin vondita, zoshitikat vekurpen bolli, toshi samkadice vinorendi sandis odi kurpen bol, आमच्या सुन्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणा. बागयोंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या, हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलां. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्याय. आंथिओकेंत, इकोनियामंत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगल्यात ते दुमाळे आनी कोश्ट तूं तर जाणय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवारला. क्रिस्ता जेजू सोबे भोक्तीपणान जिवूंक सोदतात ती दुमाळो सोंसतलीच, पूण ते खोटे आनी बुलोवणे मनीस दुसऱ्यांक फटोवन आनी आपुणूच फटोवन ओदीक पास्ट जावन वेतले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं गोठ राव. तें कोणा कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनांत दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी थारोणाक पावयता तसली शिकोवन तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. हे शिकवण दिवंक, चूक काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. देवाचे उतर हें. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब, तुजे समोर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. जबाब, तुजे समोर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. कितले जण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात. तरी आसतना तुज्या आज्ञा वेलो हांव पड सोरूंक ना. तुजे उतर सगळे सोतूच. तुजे नितीचे कायदे सगळे सासणाक तोखपाचे. जबाब,
तुजे समोतीचो मोग करतात ती गोड शांती भोगतात. राजकुंवर बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें काळीज तुज्या उतराचे बें दवरता. तुजे समोर्थीचो मोग करतात ती गोड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आडलून पडची नात. जबाब: तुजे समोतीचो मोग करतात ती गोड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारका. तुज्यो आज्ञा हांव सांबाळटां. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगल्यो म्हज्यो पोरण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. जबाब: तुजे समोतीचो मोग करतात ती गोड शांती भोगतात. उद्गार: Soy sol escolar, soy sol. Soy sol escolar, soy sol. Soy sol escolar, soy sol escolar. Soy sol escolar, soy sol. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. Soy sol escolar, soy sol. Soy sol escolar, soy sol. Soy sol escolar, soy sol escolar. Soy sol escolar, soy sol. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्गो पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताच्या मुखार दिवी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जुळोवन घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, फोडवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांतावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली. आनी ताणें तेन्ना होच आयचो ही खबर हांवें केल्या तातूंत आमकां मेळटा. बरी बुद्ध दिसपाक गेली आनी उपरांत तो मनीस बदल्लो. तोच एक जेजूचो गवाय कसो जालो. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यन पावलो आपले दुसरे चिटीन तिमोथीक बुद्ध दिवन अशें सांगता, तूं जाल्यार जें तूं शिकलाय आनी जें तुवें मानून घेतलाय तातूंत गोट राव. जाय तें आमी आमच्या आवय बापाय कडचें शिकल्या, आमच्या गुरू मिस्त्री कडचें शिकल्या. तें कोणा कडसून तूं शिकलाय तें मनान दवर. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. म्हणटच ह्या पवित्र पुस्तकांतलें शिकवण दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायर हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसले जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक ते उपकारता. भाग्यन पावलो आपल्या चिडीन अशें बरयता. बाबडी न्हू, आमी शुभ वर्तमानानूय खबर आयकल्या. एक गिरेस्त तरणाटो, ताचें नांव पर्यंत आमकां खबर ना. ताकाय कितें तरी उणें आसलें आनी जेजू म्हणटा एकूच तुका उणें. आनी तें म्हणल्यार
ताका ही बुद्ध जाय आसली. कितें उणें काय तें एकूच ताचें मन ध्यान मन गिरेस्तकायेचेर धरलेलें, पूण ही जिविताची जाणवाय नासली. जेजू म्हणटा एकूच तुका उणें. ताणें जायतें केल्लें, बरेंपण केल्लें, कायदे पाडलेले, जायतें केल्लें. इट्स नॉट इनफ टू बी गूड, बट वी शूड स्ट्रायव टू बी बेटर इन आवर लायफ. आमी बरेंच आसल्यार पुरोना, त्याहून बरें जावन दर दिसा आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. हो संदेश जेजू ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां दिता. बाबडीनो, बुद्ध कित्याक दिवंक जाय? आदल्या कोरारांत थोडी वाचपां आमकां उगडास करता. म्हणण्याचें पुस्तक तें म्हणटा, बरी बुद्ध दिवपी आसल्यार परजा सुरक्षीत आसता. एक राजा देश आपलो चलयता आनी बरी बुद्ध दिता जाल्यार तातूंतलो लोक खुशाल आसता. आयज आमच्याच देशाचेर आमी नदर मारली, गोंयची नदर मारली. कांय फावटी बुद्ध दिवपी उणें जाल्या, आनी बुद्ध दिवपी आसा जाल्यार थोडे फावटी आपणाच्या फायद्याक जातली तसलीच बुद्ध दिता, नाडपणां चलता. आनी हाका लागून देवाच्या मना प्रमाणे बुद्ध दिवप असलें उणें जालां. आनीकूय आमकां सिराकाचें पुस्तक सांगता, बुद्धवंत मनशाची जाणवाय केन्नाच सुकोना तसलें जोरी भाशेन, आनी ताची बुद्ध जिवे जोरी सारकी. सिराकाचो पुस्तकांतलो 21वो 22 13वी वड आमकां सांगता. बाबडो, जेजूनय दुसऱ्यांक बुद्ध दिवंक पावलो. जेन्ना निकोदेमस दुबावतालो तेन्ना ताचो दुबाव जेजून बुद्ध दिवन पयस केलो. जेन्ना पोर्तुगालाक सांपडलेली सरी तिका परत पातकान पडो नाका म्हणून बुद्ध दिली. जेन्ना जाकेवस नाडपणां करून नागयतालो ताका बुद्ध दिवन शिक्षण दिवन ताका हातूंतलो भायर काडलो. जिवीत देवाक मानवलेलें जावंक आनी तांचे मदें उपरासलेले प्रश्न सुटावे करूंक जेजू वावरलो. बाबडीनो, आमी कोणाकडची बुद्ध घेता काय? कांय फावटी आमची जाणटी शाबाय शमाय घडये भुरग्यांक आपयता तेर्स करूंक, मागणें करूंक. जायत घडये आवय बापूय म्हणटा भुरग्यांक अमके वेळार भितर सरूंक. घडये पाद्री सांगता मिसाची भक्ती करूंक. हो शिक्षक सांगता फावो त्या वेळार शिक्षण करूंक. हें सगळें घडटा पळय तें जिवितांतल्या अनुभवांतल्यान तांच्या पुस्तकांचेर आमकां जायती मेळटा, पूण हो अनुभव लायफ एक्सपिरियन्स फकत तातूंतल्यान गेल्यार तांकांच मेळटा. म्हणटच जेन्ना आमकां आमचे वडील सांगता तेन्ना तांच्या जिवितांतल्या अनुभवांतल्यान आमी शिकूंक गरज, ही बुद्ध घेवंक गरज. जेन्ना 4 रस्त्यांचेर आमी पावता, क्रॉस रोड्स, आनी हे आडकोडीचे रस्ते खंयचो विचून काडचो, असल्या वेळार आमी कितें करता काय? कांय फावटी आमी गुगलाचेर सोदता. कितेंय जाल्यार आमकां गुगलाचेर मेळटलें, इंटरनेटाचेर मेळटलें. पूण सगळेच जबाब आमकां इंटरनेटाचेर मेळना. पवित्र पुस्तकाचेर, सांतांच्या जिविताचेर, भावार्थाच्या स्वतांचेर आमकां जबाब मेळटा. कित्याक पवित्र पुस्तकाचेर जेजू सांगता एक अक्षर पळयान तें बदलचें ना, तें सासणांक तशेंच उरतलें. गुगलाचेर तशें न्हय. थोडे फावटी एकलो मनीस एके भाशेन सांगतलो जाल्यार दुसरो मनीस आपल्या अनुभवांतल्यान दुसरें सांगतलो. आमकां पवित्र पुस्तकान न्हयच फकत संवसारीक जाणवाय सासणाच्या सुखाक पावोवंक आपयता. गुगलाचेर घडये आमकां हें सगळें मेळना जाय. हो पवित्र पुस्तक आमी आपणायतले जाल्यार भावार्थाची गरज थंय आमकां तशें मेळना जाय. आनी हाका लागून भाव भयणीनो, जिवितांतल्या अनुभवांतल्यान तशेंच पवित्र पुस्तकांतल्यान आमी शिकूंक गरज. पूण थोडे समजता आपणें सगळेंच जाणा, असलेय मनीस आसा आनी आमी तांकां बुद्धवंत म्हणटा.
कोंकणी भाशेंत एक म्हणणी आसा, बुदवंतांक खंय फातरांचें शीत. तांचें मौन दाखलोलें, दुसऱ्याच्या अनुभवांतल्यान तें शिकूंक सोदिना, पवित्र पुस्तक तें उगडिना, पूण आपुणूच सगळें जाणा म्हूण समजप ही असलें आसता. ही देवाची बूद घेवंक गरज. थोडे आसा गर्विश्ट मनाचे आनी दुबावी मनाकूय बूद दिवंक गरज. कित्याक तांकां कितलेय पुरावे दिल्यार पावना. म्हणटच असले मनान जेवपी दुबावपी तांकां बूद आसूंक गरज. बाबडीनो, आमी आमची भुरगीं घडी थोडे फावटी बरी, पूण तेंचे सांगाती कोण ताचेरूय दवरलेलें आसा. ती कोणा कडची बूद घेतात. आमची भुरगीं बरी जायत, पूण सांगाती वायट गाय. तेन्ना ही कोणा कडची बूद घेता ताचेरूय आमी लक्ष घातल्यार बरें. मारयेन बूद असली जेजूक दिली. संवसारी नदरेन आमच्यानी म्हणूं येता. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, तोच जेजू नाजरेत घराब्यान आंगलुटीन, कुरपेन आनी जाणवायेन वाडलो म्हणून. ही जाणवाय मनीस कसो जेजूक सायबीण मागीर जायती दिली आसतली. म्हणटच जाणवायेन वाडोवंक आयज गरजेचें. म्हणटच कितेंच भाशेन बाबडीनो 3 वस्तू आमच्या मनांत आसूंक गरज. ही जाणवाय तर आमी आपणायतले, बूद आपणायतले आनी दुसऱ्यांक ती वांटतले जाल्यार. पयले सुवातेर आमी आयकूंक गरज. दुसऱ्याक खरेपणी आयकूंक. इट्स नॉट जस्ट हियरींग बट लिसनींग. ही दोनूय इंग्लीश भाशेन उतरां. हियरींग म्हळ्यार एका कानांतल्यान आमी आयकता आनी दुसऱ्या कानांतल्यान सोडटा. पूण लिसनींग म्हणटा तेन्ना आमी आयकता आनी ताचेर नियाळ करता, रिफ्लेक्ट करता. कोणाकूय तर बूद दितना पयले सुवातेर तांकां आयकूंक गरज. दुसरे सुवातेर बाबडीनो आमी नियाळ म्हणटा तेन्ना ही जाणवाय अदीक आपणावंक. न्हयच फकत शिकप. देर आर 2 words in English, knowledgeable and wise. Knowledge and wisdom. नॉलेज म्हळ्यार आमकां पुस्तकाचेर मेळटा, जायतें मेळटा, वाचता आमी, जायत्यो डिग्री आमी घेता. पूण विजडम म्हणटा तेन्ना, वायज जावप म्हणटा तेन्ना जाणवायेन आमी वाडटा. दुसऱ्याच्या अनुभवांतल्यान शिकप आनी अनुभव हे दोनूय तेन्ना आमी विजडम, वायज म्हणटा. तर दुसरे सुवातेर आमी हो नियाळ करूंक हे विजडम, ही जाणवाय घेवन, ही बूद घेवन. आनी तिसरे सुवातेर बाबडीनो बूद आमी घेतलेली दुसऱ्यांक दिवंक गरज. बूद आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता जेन्ना आमचे लागीं आसा. आमच्या लागीं ना तें दुसऱ्यांक दिवंक जायना. मारयेन हेंच केलें. तिणें आयकलें देवाचो संदेश. तिणें आयकलो. ओडवो गाब्रियल तिचे सुशी आयलो तेन्ना तिणें आयकलो, ताचेर नियाळ केलो, भावार्थ धरलो आनी उपरांत जिवितांतल्यान होयकार दिलो. हेंच दरेकल्याक आमकां मागया. मागया सायबीण मांय लागीं आमकां असली बूद दी म्हूण. आमी उबी रावया. देव आमचो मोगाळ बाप, ताका आमचो हुस्को. ह्या वेळार काय आमची मागणी ह्याच देवा मुखार आमी दवरूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें उतर आनी पवित्र सभेचे शिकवणेची उलोवप पोरचेक दिवंक आनी अशें आपले पोरचेक पवित्र सभेचें भांडार उक्तें करूंक बरी बूद दिवन तांकां वाडोवंक बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हें मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी व्हड प्रकल्पां डिवेलपमेंट्स वरवींच देश सुदारता अशें समजपाचें पयस करून मनीसपणाक अदीक मान दिवंक
आनी सोयबाची निगा घेवंक आपले पावल मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. दोळ्यांनी सारकें दिश्टी पडना तेन्ना व्हंकलांक दिश्ट दिवंक आदाराची जातात. दुसऱ्यांक आदाराची जावचे पासत आमी आमच्या कुटुंबांनी पवित्र सोबेचे शिकवणेक सदांच उक्ती रावंक आनी देवाच्या उतराचें शिकवण आपणावंक नवसोलोली आनी भावार्थाची मनशां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. जायतीं आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या परिस्थितीक लागून जिवीत निराशेपणान जियेतात. दुबावाच्या कालोखांत बुडलोल्या ह्या भावा भयणीची गरज वळखून आमची बरी बूद दिवन तांच्या जिवितांत येतले कुडीस आमी हलू करूंक वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. भोसुगीच्या बापा तुजी जाणवाय तुजी बूद दरेकल्याक आमकां फावो कर आनी केली भाशेन तुजो आशिर्वाद जावं आमच्या फिरक्या पाटान रावतल्या आनी रावता वाडो रावतल्या बाबा भयणांचेर आनी तांच्या घराब्याचेर घाल म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Vitone Velar Victoria, C19, page 36, C19. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचे मुरिदान सर देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या तांदे बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्रसभेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेकावन जळून घेतना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निबारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कार्यान सरताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची दियाबोय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर महिमा वखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, holy, holy.
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुरया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशीन कश्ट मरण सोंसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परीचे म्हणटा तो आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणीक कोराराची हे रगत पातकांची मोगसोणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया तुज्या कुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सुरवंदराक आमची सरवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके तुमी चेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळ जोडीत तुमकां मोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन धरून आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोर्बेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुनीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सणकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो पुराय जाय आमकां दी आनी आमी आमची सुकयल्या बक्षिता तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तालें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन अतिरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजकोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवं देवाचे शेले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाली शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुदारली सोमी हातवेन म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली Please Prasada Velar, Victoria, D43, page 71. D43.
प्रार्थूया. कोलवड्या बापा, भाग्योन आंकवार मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान धादोशी केलें. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वोदिदान देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.
Remesavit mai amce pasot vinatico. Pratuya. Con volea Baba, Bhagyotan var Marie Jesu ce mai Ami Bhaktir Vondeta. Tice doi alvinore ne sogra sonto ștantriam caniva. Are tuce șanti nami soda cie șeco. Am ce asomia tuce puta Jesu Hrista vorbi. Tocoro de orice să avem pomitrat vecec munancieta. Ani razmul zoloita. Sasna cha sasna. Amen. Devatsana rasu sonakaram chetai. Amen. शेवटा गीत घेऊया T20 पेज 212 T20